बाय 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 बाय. हाय करून घे सगळे. हाय. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी हॅप्पी मकर संक्रांती तुमकां सगळ्यांक. तिळगूळ घ्या, गोड गोड बोला, फुडसूनय बरें उलयात आनी फाटसूनय बरें उलयात. सो आयज आसा आमगेर हळदी कुंकू आनी काकी आयज हळदी कुंकू करपाची आहा. सो सद्या तयारी चालू आसा आनी जस्ट नाव न्हय आमी वाड्याचेर बीन सांगून येयल्या. सो आतांच आमी सांगपाक गेल्ली. सो सगळ्या घरांनी सांगून येयली आनी हांगसर तयारी चालू आसा. सद्या चेरी बीन अशे लायिल्ले आसा आमी. सो आनी मम्मी हांगसर रांगोळी घालता. पळोवया कसली रांगोळी घालता ती आयज. आनी आयज तुमकां पळोवपाक मेळटलो आमच्या हांगसर आमी कसो कितें हळदी कुकूम करता ती. सो दाखयतलें हांव तुमकां काकी कशी कितें हळदी कुकूम करता ती. आनी तिजो न्हय सेकंड हळदी कुकूम आसा. सो फर्स्ट आतां सद्या नेवीन आसता पळय तेन्ना तेंचे ते कितें तरी आसता न्हय पिंजर दिवप मागीर फणी दिवप. सो तशें तिजें कितें तरी चालू आसा तें. सो तिजो सेकंड हळदी कुकूम आसा सद्या. हो जो करतली न्हय तो सेकंड आसा. तेच्या पयलीं म्हणटात तशें कितें आसता गे तें फर्स्ट आसता तेन्ना खूब कितें कितें आसता न्हय. भट बीन आमच्या हितून न्हय भट बीन लागता. सो सेकंड हितून न्हय भट बीन लागना. सो तिजो सेकंड आसा आनी मम्मी हांगसर रांगोळी घालता रांगोळी. सो अशें करून आमची तयारी चालू आसा. ही पळयात मम्मी हांगसर रांगोळी घालता. हाय कर मगे सगळ्यांक. हाय. कितें कितें फेविकॉलाचे बॉटली बीन घेवन कितें रांगोळी घालता. सो हांगसर रांगोळी घालप चालू आसा आनी त्याच बरोबर हांगसर आमी चेरी बीन सद्या अशें लायल्या. हे पळयात. सो अशें करून तयारी चालू आसा. बाकीची तयारी मागीर करतली आमी. सो सद्या इतलीच तयारी करून दवरल्या आनी जस्ट नाव सांगून येयली आमी वाड्याचेर आमच्या हळदी कुकूम आसा म्हणून. कारण आतां संक्रांत जाली न्हय सो हळदी कुकूम करपाक सुरू करतले. आनी संक्रांतीक कशें नेवीन आसता न्हय नेवीन जी कोण आसतात बायलां तेंची. सो आयज आमगेर आसा आनी तुमकां प्रॉपर पळोवंक गावतलो हळदी कुकूम आमच्या घरान कसो कितें जाता तो. सो गायज चला तर तुमकां डायरेक्ट मागीर मेळटा त्या म्हणसर बाय. सो गायज आमी ड्रेसअप बीन चेंज केलो आनी आतां न्हय आमी देवाक बीन वायन दवरतली. म्हणजेच आमच्या घरान न्हय आमच्या जाणट्यांचे जे आमी जाणट्यांक बीन आमच्या न्हय सोडून हाडटा. तेज्या उपरांत तेंचे डाम बीन आसता. सो ते न्हय एका रुमानूच आसतात आमचें जें देवस्थान आसता देवाचें बीन त्या जाणट्यांचें बीन. सो थंय पयलीं वायन दवरतली आमी. तेज्या उपरांत तुळशीक वायन दवरतली आनी तेज्या उपरांत काळोबा कडेन दवरतली. काळोबा कडेन म्हणजेच राष्ट्रोळी देवस्थान आसा आमच्या हांगसर. सो हे पयलीं आमी कंप्लीट करतली देवांक वायन बीन दवरतली आनी तेज्या उपरांत हळदी कुकूम स्टार्ट जातलो. तर सगळ्यान पयलीं न्हय आमी आमच्या जाणट्यांक बीन वायन दवरतली. सो दाखयतात तुमकां. आनी तो न्हय देवाचो रूम आमचो खूब जुनो आसा. खूब म्हटल्यार खूब आजुनूय मातयेचोच बीन आसा. सो दाखयता तुमकां. सो सगळ्यान पयलीं आमी थंय वायन दवरतली. तेज्या उपरांत तुळशीक बीन दवरून स्टार्ट करतली. तर गायज हो आसा आमचो देवाचो रूम. मेन देवाचो रूम म्हटल्यार जाता. सो हांगसर आमचे जाणटे आजे पणजे बीन हांगसरूच आसा. म्हणजे गांवांत कशें सोडयतात बीन. सो सोडयल्या उपरांत आमच्या हांगसरूच आसता ह्या रुमान. ऑलरेडी हेजेर ब्लॉग बी आसा. भट बीन जेवयतात आमी हांगसर. सो हांगसर न्हय पयलीं वायन बीन दवरचें पडटा. इवन पत्रिका बीन आसता पळय ती पयलीं आमकां हांगसर दवरची पडटा. आनी हांगसर न्हय आमचे देवाचें मातशें कडक आसा ह्या रुमान. आनी हो रूम बी तुमी पळोवंक शकता. पयलीं पासून म्हणजे पयलीं पासून असोच आसा. मातयेचोच रूम आसा. आनी ह्या रुमान न्हय पयलींच्या भशेन ते तुमी पळोवंक शकता अशें कपडे बीन हँग करपाक आसता पळय तशें बीन आसा. सो ऑलरेडी भट जेवयताना व्हिडियो केला हांवें. तेजेर तुमकां डिटेल्सान कळटलें. सो हो न्हय आमचो देवाचो रूम आसा. परत एकदां सांगता. सो काकीन हांगसर वायन दवरलें. तेज्या उपरांत आमी तुळशीकूय वायन दवरतली. सगळ्यान पयलीं हांगसर वायन दवरून घेतलें काकीन. सो गायज आमी मांगरान बीन आमच्या वायन दवरलें. आमच्या जाणट्यांक बीन वायन दवरलें. आतां आमी दवरतात तुळशी. सो ही पळयात काकी हांगसर तुळशीक वायन दवरता.
सो गायज आमी तुळशीक बीन वायन दवरले. आतां आमी वयता काळोबा कडेन वायन दवरपाक. सो हे पळयात पावली आमी काळोबा कडेन. आनी हे आसा आमचें राष्ट्रोळी देवस्थान. सो गायज देवाक बीन आमी वायनां दवरली. सगळे कडेन वायनां दवरून जाली आमची. आनी आतां हांव मातशें रेडी जातलें. प्लस काकी बीन रेडी जावपाक गेल्या. प्रॉपर रेडी जातली ती, न्हेसोन बीन येतली. त्याच बरोबर हांवूय म्हटलें मातशें रेडी जाता, प्रॉपर केस बीन सारकें करता. आनी हांगसर आमी थोडे न्हय सगळे म्हणटा तशें वायनां बीन अशीं काडून दवरली. फुलां बीन पळोवं शकता तुमी. अशी सद्या थोडी तयारी करून दवरली. आनी काकीचें ह्या फावट वायन आसा तें पिंजर पळयात. ह्या टायपची पिंजर हाडले तिणी वाटपाक. वायन म्हणटा तशें. सो आमी वायनां म्हणटा, तुमी कितें म्हणटा एक कमेंट करून सांगा आमकां. सो थोडी तयारी अशी करून दवरले आमी. आनी हांगसर अशें चॅरी दवरले. थोडी तयारी केल्या, थोडी करपाची आहा. सो आतां पयलीं हांव वयता आनी प्रॉपर म्हणटा आतां मातशें रेडी जाता. फेस बीन क्लीन करता आनी त्या म्हणसर सगळीं जाणां येवपाक सुरू जातली. सो आजून तर कोण येवपाक स्टार्ट जावंक ना. सो चला हांव रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां परत. प्रॉपर मातशें रेडी जावन घेता. सो गायज हांगसर न्हय वाड्या वयले काकी येवपाक सगळे स्टार्ट जाल्ले. जशें की तुमी पळोवं शकता हळदी कुकूम स्टार्ट जाल्लो. आनी हे जितले बी काकी दिसता न्हय ते सगळे म्हज्या वाड्या वयलेच आसा. आनी आमच्या हांगसर न्हय असो आमी हळदी कुकूम करता जशें की तुमी पळोवं शकता हांगसर. आनी चड डेकोरूय अशें करूंक नासलें. थोड्या रिजनाक लागून सिंपलूच हळदी कुकूम केल्लो काकी. सो चड अशें डेकोर करूंक नासलें, पळोवं शकता तुमी. आनी हे सगळे म्हजे काकी आसा वाड्या वयले. सो असो करून हळदी कुकूम हांगसर आमचो स्टार्ट जाल्लो. म्हणजेच काकीचो हळदी कुकूम हांगसर स्टार्ट जाल्लो. चल गाते बाय बाय. बाय बाय. चल घे काकी बाय बाय. तेज्या उपरांत येयली म्हाजी चाची आनी अंजली. सो अशी एक करून येवप चालूच आसलें. आनी हांवें व्हिडियो न्हय फास्ट फॉरवर्डिंग केला कारण मातशी स्पीड फास्ट केला तुमी बोर जावंक जायना म्हणून. सो अशें करून एक मेंबर न्हय येवपाक स्टार्ट जाल्लो. आनी प्रॉपर म्हणटात तसो हळदी कुकूम हांगसर स्टार्ट जाल्लो. चडान चड न्हय आमच्या वाड्यावयली येवन बी गेली. आनी आतां काळोख पडलो आनी काकी पळयात कितें तरी करता हांगसर. आनी भायर न्हय एकदम काळोख पडलो, दाखयता तुमकां. बरो काळोख जालो तरी आमी वेट करता. आतां कोण कोण अजुनूय चालू आसना येवप. सो पळयात आनी काकी थंय कितें तरी करता. ही पळयात काकी. वळख करून दिवंक गावकूच ना कारण येवपाक सुरू जाली सगळीं जाणां. सो ही पळयात ही आसा म्हाजी काकी. आनी ह्यात काकीच हाय करता तुमकां. सो काकी तो सेकंड हळदी कुकूम आसा हो. सो तिचे वायन आसा हे कितें आसा वायन तुजें पिंजर. हय पिंजर आसा.
सो भरपूरशीं जाणां वाड्या वयली चडशीं येवन गेली. सो तरी पण आमी वेट करता कोण कोण आतां येवपाचें आनीक आसा न्हू. सो हे पळयात वेट करप चालू आसा आमचो. फायनली नाही सगळी येऊन गेली. चढान चढ म्हणटा तशी बायलां येऊन गेली आणि हांवें नाही तितूंतले थोडे जाणांक कॅप्चर करपाची ट्राय केली. सगळ्यांक काय पॉसिबल ना न्हय कॅप्चर करपाक. सो तितूंतली थोडी जाणांक हांवें कॅप्चर केली आणि सगळी ऑलमोस्ट येवनूय केली. सो असो आसलो आयचो काकीचो हळदी कुकू. सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां कळ्ळो आसतलो की कसो कितें हळदी कुकूम आसता तो आमच्या घरान आणि काकीन कसो कितें हळदी कुकूम केलो तो. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करी. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसता तर लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय.